सुटकेच्या पुस्तकावेले वाचप. मोइशेस जेत्रो आपल्या सासूचो हिण राखतालो. हो मिद्यानाचो यादनीक आसलो. एकदां ताणें आपल्या हिंडाक अरण्याच्या पयशिल्ल्या बागांत व्हेलो आनी होरेब ह्या देवाच्या पर्वताशी तो पावलो. थंय सर्वेस्पराचो दूत एका जिलकुट्यांतल्यान एका उज्याच्या आकट्याच्या रुपान ताका दिश्टी पडलो. जिलकुटाक उजो पेटलोलो पूण तें लासो नासलें. मोइशेसान म्हणलें, हें कसलें दर्शन आनी तें जिलकूट कित्याक लासना तें हांव वचून पळयतलों. मोइशेस तें पळोवंक लागीं सरता तो सर्वेस्परान पळयलो आनी जिलकुटा मदें रावन म्हणलें, मोइशेस, मोइशेस. मोइशेसान जाप दिली, हो पळय आसा. देवान ताका म्हणलें, हांगा लागीं सरो नाकाय. तुज्या पांयांच्यो वाणू काड, कित्याक तूं आसाय तो जागो पवित्र. त्या फुडें म्हणलें, हांव तुज्या बापायचो देव, आब्राहामाचो देव, इजाकाचो देव, जाकोबाचो देव. तेन्ना मोइशेसान आपलें मुखामळ धांपलें, कित्याक तो देवाक पळोवंक भियेतालो. आनी सर्वेस्परान सांगलें, इस्रायलाच्या पुता धुवांची बोब म्हजेशी पावल्या आनी ते भायर इजिप्तकारांक तांकां कशीं कोश्टायतात तें हांवें पळयलां. तर ये इस्रायलाच्या पुता धुवांक इजिप्तांतली भायर काडूंक हांव तुका फारावशी धाडटां. मोइशेसान देवाक म्हणलें, फारावाशी वचूंक आनी इस्रायलाच्या पुता धुवांक इजिप्तांतली भायर काडूंक हांव कोण? सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव तुजे बाराबर आसतलों आनी हांवें तुका धाडलां म्हूण ओळखूंक ही खुणां. तुवें पोरचेक इजिप्तांतली भायर काडली म्हणटच ह्या दोंगरार तुमी देवाक भोसतल्यात. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पोर कोणवाळो आनी माये मोगाचो. ओतम्या म्हज्या गांव गांव, सर्वेस्पोराक दिन वासून ताचें पवित्र नांव वयर काड. वयर काड काळजांतसून. ओतम्या म्हज्या गांव गांव, सर्वेस्पोराक दी आर्गां. कदींच विसरूं नाका ताच्या मोगाची दाणां. जबाब, सर्वेस्पोर कोणवाळो आनी माये मोगाचो. सगळे तुजे ओकमान मोगाचो देव बक्षिता. सगळ्या तुज्या वायटाक गुणाचें वखद दिता. जिवीत तुजें खरेंच फोंडांतलें सोडून काडटा. माथ्यार घालता मुकूट मोगा कोणवाळ्याचो. जबाब, सर्वेस्पोर कोणवाळो आनी माये मोगाचो. नितीन फांकतात सगळीं ताची वर्तीं कर्तुत्वां. जुलूम भोगतात तांकां दयेन मोगान तो राखता. मोइशेस आपल्या चाकराक आपले गूट उक्ते केले. इस्रायला मुखार फांकयलीं आपलीं नवलां. जबाब, सर्वेस्पोर कोणवाळो आनी माये मोगाचो. उद्गार. बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दोनया, हांव तुका दिन वाचतां, कित्याक सर्गीच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानाक उक्ते केले. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून म्हणलें,
बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दुनिया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरलोय आनी सुपुल्यांक उक्तो केलोय म्हूण हांव तुका दिनवासतां. होय बापा, हेंच तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातांत घालां आसा आनी पुताक कोणूच वळखना, बोगोर एकलोच बाप. तशेंच बापाक कोणूच वळखना, बोगोर एकलोच पूत. आनी ज्या मनशाक पूत आपले कुशेन बाप दाखयत तोच. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नेयाळ, सुटकेच्या पुस्तकान देव मोजेजा लागीं उलयता आनी इस्रायलाच्या पुतां दुवांक इजिप्तांतली भायर काडूंक ताका पाठयता. मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत जेजू देवाक दिनवासता आनी पुताक कोणूच वळखना, बोगोर एकलोच बाप आनी बापाक कोणूच वळखना, बोगोर एकलोच पूत म्हूण आपली ओळख करून दिता. आमच्या जिवितांत देव वेगवेगळ्या वरवीं आमची राखण करता. वो आदाराक पावता तेन्ना आमी देवाचो हात तातूंत पळोवंक गरजेचो, कित्याक देव आपल्यांक केन्नाच सांडिना. त्या पासत ताका दर दिसाक आदार दितल्यांक आनी देवाक दिनवासूंक फावो. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, आमी आमच्या जिवितांत सगळ्या बरेपणा खातीर मनशांक आनी अदीक करून देवाक दिनवासुया.